कर्मचाऱ्यांक 7वो वेतन आयोग लागू करपा बरोबरूच निवृत्त कर्मचाऱ्यांकूय 7वो वेतन आयोगा प्रमाण निवृत्त वेतन दिवपाचो आदेश न्यायालयान GIDCक दिलेलो आसा। GIDCच्या कर्मचाऱ्यांनी 2021 ह्या विशीं कोर्टान याचिका दाखल केल्ली। GIDC एम्प्लॉईज आणि GIDC पेन्शनर्स तांणी पिटिशन फायल केल्लें कोर्टान की तांकां 7th पे कमिशन तेची बेनिफिट्स दिवना। आतां मॅटर 2021 फायल केल्लें, ताजे मागीर 2023 GIDCन रेजोल्यूशन पास केलें 2018 पासून 1/1/2018 पासून तांकां पेन्शनरी बेनिफिट्स दिता। सॉरी, स्टाफाक 7th पे हाजे बेनिफीट दिता, बट देर वॉज नो क्लॅरिटी की पेन्शनरांकूय बेनिफीट मेळटले काय ना। सो आज कोर्टान तें पिटिशन डिस्पोज केला की 1/1/2018 पासून पेन्शनर्स एज वेल एज दी एम्प्लॉईज तांकां 7th पे स्केलाचे बेनिफीट दिवचे न्हय। प्लस 1 जानेवारी 2018 पासून तांकां एरियर्स पेन्शनरी एरियर्स एज वेल एज सॅलरी एरियर्स कोणाक लागता त्या प्रमाणे दिवचे। आणि तातूंत केस अशी आशिल्ली की आमकां 2016 पासून मेळचे अशें म्हणून आमचो डिमांड आशिल्लो 1/1/2016। ते कोर्टान सांगलां की पिटिशनर कोण आसा तांणी रिप्रेझेंटेशन करचें GIDC, आनी रिप्रेझेंटेशन जर तांचे अगेन्स्ट केलें जाल्यार तांकां कितें लिगल रेमेडी तांकां एप्लिकेबल लॉ आसा ती तांणी दिवची अशी ऑर्डर पास केला। म्हणजे आतां सद्या तांकां 1/1/2018 पासून कोण पेन्शनर्स आसा तांकां पेन्शनरी बेनिफीट मेळटले, कोण एम्प्लॉईज आसा तांकां सॅलरी बेनिफीट मेळटले ऑफ 7th पे कमिशन।